देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. फिलिपाची परीक्षा करूंक जेजू विचार घालता. ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण घेवचें? जेजू दुडवा विशीं न्हय पूण फिलिपाच्या भावाता विशीं जाणा जावंक अशें उलयलो. आपल्या शिश्यांनी सरभोंवतणी आसलेल्या लोकांच्यो गरजो वळखल्यो, अदीक करून जीं भुकेल्यांत आनी ताणेल्यांत, जावं कुडींत वोत मेंत आनी तोणमणटल्यांक आदार दिलोलो जेजूक जाय आसलो. जेजू आपूण लोकांचे चुरचुरे धरता आनी तांकां उंडे आनी मासल्यो चोडून वांडटा. हें करूंक ताणें शिश्यांनी पयलें पावल मारलेलें ताका जाय. तांचे लागीं जें कितें आसा तें जेजू स्विकारता आनी मागीर तें चोडयता. आमचे लागीं आसलेले गूण आमकां घडये इल्लेशे दिसत, पूण देवाच्या हातान जेन्ना आमी घालता तेन्ना केदी पदवी आसा तें आमच्यान वर्णून जावचें ना. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी फाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर बरव्याच्यान राव, कुशाल राव.